मोगाच्या इश्टांनो, आमी प्राचीन काळान भितर सरलेलीं आसात आनी प्राचीन काळाची यात्रा आमी गोबराच्या बुधवाराक आमी सुरू केल्या आनी म्हणटच आमी प्राचीन काळाच्या पयल्या आयतारांक आमी भितर सरल्यात आनी हो आयतार पयलोच आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार आमचें जिवीत बदलून आमी शुभ वर्तमान मानून घेवंक। पूण आमकां पयल्याच आयताराक जेन्ना आमी शुभ वर्तमानाचेर लक्ष मारतात तेन्ना आमकां पयलो उगडास आमच्या मनांत येता तें म्हणल्यार जेजू दोंगरार वचून आपले 40 दीस आनी 40 रातयो उपास करता असलें चित्र हें आमच्या दोळ्या मुखार वा आमच्या मोतींत येता। आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां संदेश दिल्लो आसा तें म्हणल्यार हेच 40 दिसांची यात्रा करतना आमचें जिवीत बदलून हें शुभ वर्तमान मानून घेवंक हो संदेश आमकां दिल्लो आसा। आनी ह्याच विशयाचेर लक्ष घालतना आमचे जिविताची नवसोनी आनी बदलणी करतना ल्हानशी घडणी तुमच्या कानार सदयता जी सांत जेरोमाच्या जिवितांत घडलेली ती। तोवूय एका दिसाक हे पौर शारांत वयर रावूंक गेलोलो जोवूय ताका जेजूचो देवाचो अनुभव घेवंक। आनी जेन्ना एक म्हयनो रावल्या उपरांत ताणें वय आपल्या जिवितांत देवाक मागणें करतना ताणें वय देवाक म्हणलें, देवा, ही सगळीं म्हजीं देणी आसात, म्हजें बोड आसा तें हांव तुका भेटोवंक तयार आसा। आनी देवूय ओगोच रावलो, देवानूय जबाब दिवंक ना। आनी थोड्याच वेळान ताणें मागण्याक म्हणलें वय, देवा, ही सगळी म्हजी गिरास्तकाय आसा ती हांव तुका भेटोवंक तयार आसा। तरी पूण देवान जबाब दिवंक ना देखूनच ताणें चिंतलें वय, देवा, आनी कितें हांव तुज्या पासत करूंक शकना। तेन्नाचूय देवान ताका उलो मारलो वय आनी सांगलें वय, तुवें म्हाका एकूच वस्त तुज्या जिवितांतली म्हाका दिवंक गरज आसा, ती म्हणल्यार तुजे लागीं हांव मागूंक सोदना। सांजेरो म्हणूंक लागलो वय, देवा, हांव तुका कितें दिवंक शकना। आनी देवान म्हणलें वय, जाता जाल्यार तुजीं सगळीं पातकां तूं म्हज्या हातींत घाल। आनी तेन्नाचूय सांजेरो म्हणूंक लागलो वय, सगळें म्हजें पातकी जिवीत आसा तें तुज्या हातींत घालूंक हांव राजी आसा। अय म्हज्या भाव भयणीनो, ह्याच प्राचीन काळान आमी यात्रा करतना असल्या दोंगराची आमकां घडये उगडास जाता, कित्याक आमची यात्रा करतना घडये असल्याच जिवितांत आमी अरण्यांत आमचो प्रवेश करतात। म्हणटच आयच्या दिसाक पयली वस्त आमच्या जिवितांत आमकां सगल्यांक ह्या काळांत लागू जाता ती म्हणल्यार आमच्या जिविताची बदलणी करूंक। आनी आमचें जिवीत आमी कशें बदलूंक शकतात काय? पयले सुवातेर आमी घडये अधिकाराचें जिवीत जियेतात जाल्यार आमचें जिवीत सादेपणाचें जिवीत करूंक। आमी जिवितांत तर आशा धरून कित्याचीच तर आमी जियेतात जाल्यार तसली आशा सोडून आमी जिवंक। आज तर आमी अविस्वासी जिवीत जियेतात जाल्यार आमी एकामेका सोबे विस्वासी जिवीत जिवंक। आमी तर वायट जिवीत दुस्मानकायो घेवन जियेतात जाल्यार आमी शांतीचें, मोगाचें, एकवटाचें जिवीत जिवंक। असली नसोनी बदलणी करूंक ह्या आयच्या दिसाक प्राचीन काळान पयली वस्त आमकां उलो मारता। तेन्नाच घडये आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी घडये अरण्यांत वो दोंगरार प्रवेश करतना जावंक शकता। जाल्यार पयली वस्त आमकां मागुया ती म्हणल्यार आमच्या जिविताची नवसोनी आनी बदलणी। दुसरी वस्त आयच्या दिसाक ह्या प्राचीन काळान भितर सरतना आमकां सगल्यांक सांगलेली आसा, आमच्या जिविताची बदलणी नवसोनी जातली जाल्यार आमी दुसरी आनी निमाणी वस्त करूंक गरज आसा ती म्हणल्यार आमच्या जिवितांत हेंच शुभ वर्तमान ही बरी खबर आमी दर दिसाक दर घडयेक आमच्या जिवितांत सत मानूंक। आमी तर देवाची बरी खबर आमच्या जिवितांत सत मानिनात जाल्यार आमची काळजां मनां उक्ती करून आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी आमी करूंक शकनात। अय म्हज्या भाव भयणीनो, 40 दिसांची ही यात्रा हो प्रवेश आमी करतना पयले सुवातेर मागुया, सुरवातेकूच त्या पयल्याच आयतारान आमी भितर सरतना आमच्या जिविताची
नोर्सोनी आनी बदलणी करतना सांच्या रोमा भाशेन आमचेंच पातकी सोय, आमचीच वायट संवयो व आमचें वायट जिवीत सगळें आमी देवाच्या हातीन आमी भेटोवंक, देवाच्या हातीन आमी घालून आनी आमच्या जिविताची नोर्सोनी आनी बदलणी करूंक आमकां धीरान बोल मागुया. आनी हेंच देवाचें उतर सोत मानून हेंच उतर आमच्या जिविताच्या चालींतल्यान आमी परगट करूंक आमकां धीरान बोल ह्या आयताराक आमी मागुया.